दिल्ल्याक आमचे खालसा देवा थंय परत ये करच्याक आयच्या मिसाच्या बलिदान वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया आमचो ब्रदर संतोष ताजो जल्म दीस आज आचरण करनासा देव वर्त्या मापान ताजेर आशिर्वाद घालूं आनी ताणें देवान ताका दिल्ल्या त्या आपोवण्याक पाळो दिवन ताजो फाटलाव करच्याक सर्व बरेंपण आनी दादोसकाय ताच्या जिवितान ताका लाभोवन दी म्हणून आमी मागया 12:30 आराधन हे मिसाचे उपरांत आमी प्रारंभ करता वाचता आम्हा सर्वांचेर आनी हांगासर येवच्या सर्व भक्तिकांचेर आनी तांच्या सगळ्या कुटुंबाचेर जेजू संपूर्ण रितीन आशिर्वाद घालून दी म्हणून आमी मागया आमी केली सर पातकां देवा मुखार हाडून सांगात आमी म्हणया हांव पातकी देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव अवसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसोत घेवन सदां संवकार मुरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं अतिक्रमण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकुलत कर आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थुया सर पदवीदारा देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी एकदम आसक्त आमचे अष्टांगी कितेंच करूंक आमकां तांक ना तुज्या एका सपुताच्या कश्टा मरणा वरवीं नव्या जिवनांनी घटायेन आमकां बर त्याच आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप पळया हो म्हजो सेवक हांव ताका सांबाळून धरता हो म्हजो विंचून काडलेलो ताचे थंय म्हजो आत्मो संतोसता ताचेर हांवें म्हजो आत्मो घाला राष्ट्रांक तो नीत हाडटलो तो बोब मारचो ना वा आपलो ताळो उबारचो ना रस्त्यार तो आपलो ताळो आयकूंक दिवचो ना चिंचलो चिवो तो मोडचो ना मिणमिणती वाद तो पालवचो ना करीस तो नीत हाडटलो पृथ्वे नीत स्थापीत करीसर तो तोकचो ना वा दमचो ना द्वीप ताचे शिकवणेचे वाट पळयत आसात जाणें मोळा ब्रसला आनी ते विस्तारला जाणें पृथ्वी आनी तांतू उपजाता ते सगळे आकारला जाणें पृथ्वे वयल्या मनशा प्राण दिला आनी तिचे चलतेल्या आत्मो दिला तोच सर्वेस्वर देव अशें म्हणटा हांवें सर्वेस्परान तुका निती पासून आपयलां हांवें तुजो हात धरला आनी तुका आकारला हांवें तुका पजेचो करार आनी राष्ट्राचो उजवाड केला कुर्ड्याचे दोळे उगडून कैद्या बंदडांतले सुटका दिवंक अंधकारांत बसलेल्या कळके कणींतले भायर हाडूंक हांवें तुका नेमून दवरला देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार श्लोक सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो कांबो हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय श्लोक सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो जेन्ना नश्टे मनीस म्हजे विरोध उठोवन म्हजी मासां खावंक सोदतात तेन्ना म्हजेर आड रावुल्ले म्हजे दुस्मान
आदळतात आणि पाय सुकून पडतात. श्लोक. सर्वेस्पूर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. सगळी फौज म्हजे विरोध उबी रावू, म्हजे काळीज दडदडचे ना. वय एक झुज म्हजेर उठो, म्हजो विश्वास हांव कणसो ना. श्लोक. सर्वेस्पूर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव बगूंक पावतलो. इतले हांव बरवसून आसा. वय सर्वेस्पराची वाट पळय, धैर्य घे, दृढ राव आनी सर्वेस्पराक अत्रेगून राव. श्लोक. सर्वेस्पूर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारक. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, मैमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, मैमे बरीत राया. नमन तुका आमच्या राया, तू एकलोस आम पातकाची दया करताय. वंदन तुका क्रिस्ता, मैमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, मैमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. पास्क परबेक स दीस आसतना जेजू बतानिया खायलो. ताणें मेल्लेंतलो जिवंत केल्लो तो लाजर थंयची येतलो. थंय ताणें जेजूक एक ल्हान जेवण केलें. मार्ता वाडून आसली. लाजर जेजू सांगाता पंक्तीर बसलेल्या पैकी एकलो. तो वळ मोरयेन अर्दे लिटर भर अदीक मोलाचे आपूट जटामांसी सुगंध तेल हाडून जेजूच्या पांयांचेर वतलें आनी ते आपल्या केंसांनी पुसलें. घर सगळें त्या तेलाच्या परमळान भरून गेलें. तो वळ जेजूच्या शिसां मदलो एकलो इस्कारियोत जुदास उपरांत ताका विक्रीत करच्यार आसलो तो म्हणालो, हे परमळीक तेल 300 दिनारांक विकून मेळलो दुडू दुर्बळ्यांक कित्याक दिवंक जो आसलो. तो सोर देखून ताणें अशें म्हणले शिवाय ताका दुर्बळ्यांचो हुस्को आसलो म्हूण न्हय. आपल्या स्वाधीन आसलेल्या जुडवाचे चरयेंत गल्लें सोर्न काडची ताका संवय आसली. पूण जेजू म्हणालो, तिका तिजे इटल्याक सोडा. म्हज्या निकेबीच्या दिसा म्हणून ती दवरून घेवन दी. दुर्बळी तुमचे मदें सदांच आसतली, पूण हांव तुमचे सवे सदांच आसचो ना. जेजू थंय आसा म्हणून जायत्या सुदेवांक कळीत जालें. देखून ते ताजेर मात्र न्हय, ताणें मेल्ल्यांत जिवंत केल्ल्या लाजराची दिश्ट घालचे खातीर थंयसर आयले. प्रधान याजकांनी लाजरासाक जिवेशी मारचो निर्धार केलो, कित्याक ताका लागून जुदेवा मदले जायते जण तांकां सांडून जेजूक सतमांदी लागले. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता. Sumia mi vedis shin zemliau am kansami Jesus agi dunia tuka samarpita nitul kadis tu visardai किरकोळ काळजा आमची
आमची तुझ्या काळजा संगी कळती बोडी नेमती काडी कडून सोनिया हारी वेरी सरशीर जगल्या आमकां सवी जेजू संगी दर्या तुका समर्पिता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजेर तुमचें बलिदान सर पद्मराव देवा बापाक मानता दुसरे जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निकपेसुबेच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून घे. देवा आमच्या बापा आमी बेडयता त्या देणयाचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल. आमच्या कोडेपणाक नापयस करच्याक जेजूच्या कश्ट मरणोचो यज्ञ तुवेंस आमच्या हातांनी दयाळायन घालाय. तो मानून घे. ससनाचे जिवीत आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमचे काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराते उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर उकाळी आनी सर्वतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितेचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्ट मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमच्या काळजां करूंक पावली तुजे महिमेची वाकडी. आपल्या कुर्साच्या उतरावरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र बाराचो सर्वेस्पर तू. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुचूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोद समर्पूंची. त्याच परी चवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससणे कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसोद आनी सुमेस्त मनशा बसो ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. बावर्तसो गोड परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता. तुझे पुनर्जीवन आमी
बापा जेजूच्या मरणास आणि पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवित सोडून आणि सोडवण्याचे काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तार तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा आणि पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे आजक्य वर्गा बरोबर तिका प्रितिमाकांत वाडय. पुनर्जीवंतपणाचो बरोबर सोदरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीचे कोकट कर तांकां ज्येश्ठ कधी मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या फजळीन म्हाका मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां मरे देवाचे माये संगती भगवान तुझे तिचो पती आनी भगवान धर्मदूता आनी सर काळी तुका मावरान सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान घेवन ताणें शिकयले मागणे देरपडी आमी मागोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बागान आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान तेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुलतीन सर फातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येताने राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमीन. सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शली संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शली संवसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शली संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडलेली ह्या शेळीच्या जेवणाक आपण मेळले आमी सर सुभागी. सोमिया तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. Jesus Christ.
तुझी वेद मागा जेसू ख्रिस्ता कर्या तू पाव मागा प्रार्थूया. दयाळ बापा, सदां तुझ्या भुरग्यांच्या संगात राव. ह्या मिसार आमची काळजां आमी तुका ओपून दिली आनी तुझ्या पवित्र जेवणांत आमचे आत्मे तुवें पुसलाय. तर आतां मोगाळ जागृतायेन आमकां सगळ्यांक राख आनी तुज्या सुमोगान सदां काल सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसुरेयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडता. देवाची व्हड उपकार. जेजू मोगळ आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका